नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सांखळे जावपी सेव म्हादय सभेक दिल्ली परवानगी फाटी घेतिल्ले खातीर सांखळेचे नगराध्यक्ष राजेश सावळान उक्तायली नाराजी। दोन विमानतळ जाल्ल्यान काणकोणच्या पर्यटनाचेर जाला खूब परिणाम। आता तरी काणकोण स्टेशनाचेर थांबोवच्यो पयशिल्ल्या राज्यांतल्यान येवपी रेल्वे काणकोणच्या ज्येष्ठ नागरिकांची मागणी। केपें शिर्डेच्या सातेरी देवीच्या महाजात्रोत्सवाक 30 जानेरा सावन जातली सुरवात। 12 वर्सांनी गांवकार मनयतले जात्रोत्सव। सोनसोडा कडल्यान कब्रस्तानाची शीम निश्चित करपाक जमीन धन्यान न्हयकार दिल्ल्यान रायच्या लोकांनी उक्तायली तिडक। बोडगेश्वराच्या जात्रेंतल्यान जाल्ल्या कोयराक कोण जबाबदार? पयशे घेतात आनी कोयर कित्याक व्हरनात? दुकान धन्यांचो नगरपालिकेक प्रश्न। आनी गोंयचे 5 मतदारसंघ अनुसूचित जाती जाल्यार 2 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव करपाचो गोंयान केंद्र सरकाराक दिलो प्रस्ताव। आता खबरो विस्तारान। सांखळे जावपी सेव म्हादय सभेक दिल्ली परवानगी फाटी घेतिल्ल्या खातीर सांखळेचे नगराध्यक्ष राजेश सावळ हांणी नाराजी उक्तायल्या। पालिका मंडळाक विश्वासांत घेनासतना मुखेल अधिकारी कबीर शिरगांवकार हांणी हो निर्णय घेतला अशें तांणी ह्या वेळार कळयलां। Opinion poll on 16th, and this is a rework order. And तुम्ही पळयतले on this rework order, तेंच्यांनी चेअरपर्सनाक किंवा काउन्सिलाक मार्क करूंक ना. It is been done on his level without informing the council. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा टू कबीर शिरगांवकर, चीफ ऑफिसर ऑफ सांखळे, 2 गजाली ताणें केल्यो. फर्स्ट थिंग इज दॅट he has made loss to the municipality, that is 10,000 rupees per day आम्ही जो चार्ज केलो तो लॉस केलो ताणें. दुसरें म्हाका आनी एक सांगपाचें की एंटायर सांखळे मार्केट हेजेर आमी कंटिन्युअसली लास्ट 7 months काम करता टू गेट इट वेल स्टेबल्ड. आमी तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी आमी एम्पल ऑफ पार्किंग अवेलेबल केला. आमी सगळे रोड्स ऑन द मंडे मार्केट डे दिसा ओपन दवरल्या लोकांक. 4 व्हिलर न्ही, एम्ब्युलन्स न्ही, तर व्हडली फायर ब्रिगेड सुद्दां घेवन फिरोवंक शकता अशे रोड्स ओपन आहा. आनी जो ओपिनियन पोलाचें परमिशन काउन्सिलान दिल्लें तेजेर 100% काउन्सिल क्लियर आहा की देर इज नो हर्डन ऑन द मार्केट डे सुद्दां. कित्याक थंय आमी प्रायवेट एक प्रॉपर्टी आसा तेंच्या कडेन आमी तेंचे कितें तरी उलोवप जाल्ल्यान तेंच्यांनी म्हाजे कडेन वर्बल इन्फॉर्मेशन दिल्लें की दे हॅव पार्किंग फेसिलिटीज डन सेपरेटली बिसायड्स द ग्राउंड म्हणून. सो म्हाका दिसना देर इज एनी प्रॉब्लम विथ द काउन्सिलाक ह्या परमिशनाचेर कांयच प्रॉब्लम ना. तर हें परमिशन जें कितें रिवोक केलां तें कबीर शिरगांवकरान ऑन हीज लेवल केलां विथआउट इन्फॉर्मिंग द काउन्सिल. दाबोळी विमानतळा उपरांत आता पेडणे मोपा विमानतळ तयार जाला. देखून ह्या सगळ्यांचो काणकोणकारांक खूब व्हडलो फटको बसला. ते खातीर आता तरी आमची मागणी मान्य करून रेल्वे अधिकाऱ्यांनी काणकोणात पयशिल्ल्या राज्यांतल्यो रेल्वे सेवा सुरू करच्यो अशी मागणी काणकोणच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी केली. ही मागणी पुराय करची हे खातीर शुक्रारा काणकोण रेल्वे स्टेशनाचेर पयसुल्ल्या राज्यांनी वचपी रेलगाड्यांक थांबो दिवचो म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांनी उपोशण केले. ही सगळी परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर काणकोणचो मामलेदार मनोज कोरगांवकार हांणी हस्तक्षेप करून ज्येष्ठ नागरिकांक हो निषेध फाटी घेवपाची विनवणी केली. तशेंच फुडल्या सप्तकांत ज्येष्ठ नागरिकांची आनी रेल्वे अधिकाऱ्यांची खासा बसका आयोजीत करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटाव करपाचें आश्वासन लेगीत ह्या वेळार दिलें. ताचे उपरांत ज्येष्ठ नागरिकांनी हें उपोशण फाटी घेतलें. तुम्ही प्रवास प्रयत्न करा. कोंकण रेल्वे हो एंटायर रूट जावपा खातीर तो त्याग ताजे फाटली जो इतिहास आसा तो इतिहास प्रॉपर पद्दतीन खंय तरी ह्या रेल्वे कोंकण रेल्वे कडेन पावोवचो आनी ही मागणी जी आसा ती प्रॉपर त्याच पद्दतीन पावरफुली परत घालची आनी खंय तरी काणकोणकारांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर ताणें फुडाकार घेवचो. आनी जी बैठक हाज्या मुखार जातली तातूंकय ताणें सहभागी जावन खंय तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान सरकाराच्या वतीन काणकोणकारांक सपोर्ट करचो अशें हांव तांचे कडेन मागतां. आमी जो हो स्टॉप मागता ते फक्त पॅसेंजरा खातीर न्ही. पॅसेंजर आयलो की इकॉनॉमी खातीर ताजी मदत जाली. म्हणजे काणकोणचो ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर जे रूट्स आसा म्हणजे रेल्वे जावं रोड आसूं
एर जे आसा ताजो सपोर्ट जो आसा तो काणकोणाक जावचो म्हणून आमी मागता आज मोपा एअरपोर्ट जातकीर खंय तरी ट्युरिजमाक ताजो काणकोणाक मार बसतलो हाच्या बद्दल कोणाय काणकोणकाराक दुबाव ना तर ताजें कंपेन्सेशन खंय तरी ह्या रेल्वे रुटांतल्यान जावपाक शकता. रिजनल मॅनेजर ताका आपोवन हाडलो आनी तांचे समक्ष आमचे उलोवण जालें. ताणें पयलीं लेटर केल्लें की आपूण तें शक्य ना आमचे हांगा रेल्वे थांबोवपाक शक्य ना पूण आमी ताका माघार घेतली ना. ताका सांगलां की आनी 15 दीस तरी हायर ऑथॉरिटी कडेन डिस्कस कर आनी कितें तें सांग आनी त्या प्रमाणे तो तयार जालो. त्या वेळार आमी आमचो मॅजिस्ट्रेटाक रिस्पेक्ट दिवन मामलेदाराक रिस्पेक्ट दिवन ही सगळी फुडली जबाबदारी आसा ती तेणें आमकां कळोवची तेंचे कडेन. आनी समज ते एग्री जायना जाल्यार मागीर आमकां हाजे मार्ग अवलंब करचो पडटा. आमच्या मामलेदारान आमकां व्यवस्थीत प्रकारे हें प्रकरण हाताळ्ळें आमचे उपोशनाचें आनी फुडें ताणें एश्युरन्स दिला की आमी एक बैठक घेवया आनी ती बैठक आमी मामलेदारांच्या कचेरीतूच घेवची अशें ठरयलां आनी म्हणून आजचें हें उपोशण तात्पुरत्या प्रमाणात स्थगीत केलां अशें म्हणपाक हरकत ना. केपें शेळडे वाठारांतल्या श्री सातेरी देवीचो महाजात्रोत्सव 30 जानेरासावन 10 फेब्रुवारी मेरेन जातलो. पुर्वजांच्या प्रथेप्रमाण बिरेस्तारा सकाळी रानांतल्या सावजाची शिकार जाल्ल्यान महाजात्रोत्सव मनोवपाक कबूल मेळिल्ल्यान शिर्डीच्या थळाव्यांनी आनंद उक्तायलो. पुर्वजांच्या परंपरेप्रमाण श्री शांतादुर्गा देवीचो जात्रोत्सव 12 वर्सांनी एकदां मनयतात पूण जो मेरेन रानटी सावजाची शिकार करून गांवांक नैवेद्य दाखयनात तो मेरेन हो जात्रोत्सव मनोवपाक मेळना. तशेंच रानटी जनावरांची शिकार 12 दिसांत जावं ना जाल्यारूय हो देवीचो जात्रोत्सव मनोवपाक मेळना अशें मत गांवकारांनी उक्तायलें. सोनसोड्याकडल्या कब्रस्तानाची शीम निश्चित करतना कब्रस्तानाकडेन जावपी वाट दिवपाक शेजारच्या जमीन धन्यांनी न्हयकार दिल्ल्यान तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें. ह्या जमीन धन्यांनी वय घालून वाट बंद केल्ली. परिस्थिती हाताभायर वचची न्हय हे खातीर मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. शीम निश्चित करतना कुशीच्या जमीन धन्यांक नोटीस धाडूंक नाशिल्ल्यान ते चाळवल्ले. All the 4 or 5, whoever are the boundary owners, have to be sent a notice for demarcation. Neither the Fabrika, who's in the village Panchayat of Raya, has received any notice, nor to the west lies the Borda, the cemetery and the property of Borda Chapel has been sent a notice. We are not opposed to the demarcation, but due process has to be followed, which has not been followed. Number one. Number two, the claim that we have, as I'm also a Panch member of the Raya Panchayat, we have is that is our boundary, which is in line with the boundary of the cemetery. As per our knowledge, the church boundary, the village boundary lies in line. So we want to know also where is the excess. So they should also show us the excess. So we are not opposing anything. In fact, we are the interveners. We would like the thing to go ahead, review, and we got information that the demarcation has been stated today. So we all gathered here, not to oppose, but to put forth our point that due process, please follow the due process. Wapa channel notice that we will cooperate with you, no issue. So you can't just trespass our property. आम्ही म्हणतात सगळेच म्हणतात की आम्ही त्यांचे प्रोजेक्टाक एगेन्स्ट ना. वी आर फॉर दॅट, बट यू हॅव टू गो सिस्टमॅटिकली अँड लिगली. 4 जानेरासावन बोडगेश्वराच्या जात्रेक सुरवात जाली. कितलीशीच फेरी ह्या जात्रेक भरली. मात म्हापशा नगरपालिका दुकान धन्याकडल्यान सोपो घेता पूण ताका जाय तशी सुविधा दिना म्हणून जात्रेक आयिल्ल्या दुकानदारांनी तिडक उक्तायली. जात्रेक सुरवात जावन 10 दीस जाले तरी नगरपालिका कोयर व्हरनात, फक्त पळयतात आनी वतात. दर दिसा जात्रेक आशिल्ल्या दुकानांतल्यान कोयर व्हरपाक जायना जाल्यार पयशे कसले घेतात असो प्रश्न दुकान धन्यांनी केला.
आता आमच्याकडल्यान हांगासर म्युन्सिपाल्टीनी पैसे घेतला नो प्रॉब्लम, पण तेंच्यांनी चडच पैसे घेतला. तेज्या हिशोबाने तेंच्यांनी आमकां कांयच फॅसिलिटी दिवना. हांगासर टॉयलेट ना, कचरो सदांच व्हरिना ती लोकां. आतां 4 तारखेक जात्रा स्टार्ट जाला. 4 तारखेपासून ते काल येवन तेंच्यांनी 11 तारखेक कितें कचरो घेवन गेला अर्दो हांगा दवरला. तेंच्यांनी ना ती सारण मारिना, ना येवन स्टॉलांसून कचरो व्हरिना, जाल्यार पयशे कसले घेतला तेंच्यांनी ते म्हाका विचारपाक जाय. दुसरें म्हणटाना पळय आतां फाटल्यान दिसता तो कचरो काल तेंच्यांनी अर्दो घेवन गेला आनी अर्दे बाकी थंयच आसा. तर ही लोकां कितें फकत पयशेच घेवपाक आसा? तर फॅसिलिटी कितें आमची कितें टॉयलेटीची कितें करतात? हांगा खंयच आतां तुमी पळयशी हांगासर येवन खंयच टॉयलेट ना. आतां आमी स्टॉल आतां सोडून आमी घरा वचपाची टॉयलेटी कशी कितें करपाचें? आमी जोडून हेंकां दिवपाचें, परत आमी आमकां लागून आमी टॉयलेटीक जाय जाल्यार आमी घरा वचपाचें, परतून येवपाचें. आमची मागीर कशें कितें जातलें? कितें जोडटलें आमी आनी कितें तांकां दितलें आनी आमी कितें खातले? घेनात ते, एकूच फावटी येवन घेतात ते. म्हणजे जत्रा 5 दीस आसा केन्ना 10 दीस आसा त्या प्रमाणे ते स्क्वेअर मिटराच्या हिशोबाने पयशे घेतात ते. कळ्ळें न्हू? अशें ना की बाबा एक सोफा तुमचो आसा, एक 500 रुपया मिनिमम तुमी दिवंक जाय जाल्यार काय व्हडलेशें ना न्हू. आतां पळय काल हांवें पयशे दिले, काल जितले जोडलेले हांवें तांकां दिले. आतां म्हाका सांग एक सोडा विकून म्हाका कितले लाखांनी जोडटली हांव? ना न्हू. तरी पण हांवें तांकां फारीक केलां. हांवें म्हटलें जावं न्ही, पण तेंचें कितें आमकां लागून ते कितें करतात? आमी ते दिले तांकां पयशे, कळ्ळें? पण तेणी आमच्या साठी ना टॉयलेट दवरुना ना काय ना कसली सारणी मारिना. आतां तूं पळयशी कंप्लीट घाल्ली तसोच कचरो भरलेलो आहा. लोकसंख्येप्रमाण विधानसभा वेंचणुके खातीर गोंयचे 5 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर जाल्यार 2 मतदारसंघांक अनुसूचित जातीं खातीर राखीव करपाचो प्रस्ताव राज्य सरकारान बिरेस्तारा केंद्र सरकाराक दिला. बुधवारा सावन गोंय भेटीचेर आयिल्ल्या संसदीय समितीक आदिवासी कल्याण आनी समाज कल्याण ह्या दोनूय खात्यां वांगडाच हे प्रस्ताव दिल्यात. 10.23% अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांची जाल्यार 1.71% अनुसूचित जातीच्या नागरिकांची संख्या आशिल्ले मतदारसंघ राखीवता दिवची अशी मागणी ह्या खात्यांनी संबंधित समितीकडेन केल्या. वाळपय वाठारांतल्या हनुमान विद्यालय प्राथमीक शाळेची इमारत पोरणी आशिल्ल्यान आमी नवी इमारत बांदपा खातीर यत्न करताले. रावंड टेबल फाउंडेशनाच्या जोड पालवान हे इमारतीच्या नव्या बांदकामाक सुरवात जाली अशें आदले उपसभापती नरहरी हडणकर हांणी श्री हनुमान विद्यालय प्राथमीक विभागाच्या नव्या इमारतीची बुन्यादी फातर घाले उपरांत सांगले. जाल्यार हे इमारती खातीर वट्ट 40 लाख रुपया खर्च जातलो. देखून हेर खाशेल्या संस्थांनी तशेंच संभाव्य व्यक्तींनी एकठांय येवन शाळा बांदपा खातीर सहकार दिवपाचें आवाहन हडणकर हांणी केले. तशेंच मे म्हयन्या मेरेन हे इमारतीचें काम पुराय जातलें अशें तांणी ह्या वेळार कळीत केलें. आमचो जवळ 40 लाखाचो एस्टिमेट आसा. तितले 20 लाख आमकां तेंच्यांनी सोशल टी RTI रावंड टेबल आसा तेंच्यांनी आमकां दिता म्हणून सांगल्या. तेंच्यांनी पयलीं आमकां मदत केल्ली आसा शाळे खातीर. आमच्या हायस्कुला खातीर तेंच्यांनी 4-8 रुमाची बी आमकां पयलीं हें केल्ली आसा, मदत केल्ली आसा. आनी तेंच्यांनी आमचें कार्य पळोवन तेंच्यांनी सांगलें की तुमकां प्रायमरीकूय आमी दिता. आनी हितूर सिंहाचो वांटो म्हणजे हितूर म्हणजे आसा जो फायनान्शियल हें करपी ते आमचे रावंड टेबल जनरल आमचे सेक्रेटरी आसा आमचे सदाशीव वेलिंगकर हेणे भाग घेवन ते सगळे तितूर आसता कामां. तेणी ते सगळें केल्लें आसा. तांकां सगळ्यांक तेन्ना हांव तांकां बी ते रावंड टेबलचे जे तेंचे सगळे कार्यकर्ते आसा ते तांकां हांव सगळ्यांक ह्या दिसा तांकां बी तेंचे हांव अभिनंदन करता की तेंच्यांनी इतली भरपूर आमकां मदत दिल्ली आसा. दिवचल शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या चौथऱ्याचेर अनवळखी गाडयेन धपको मारिल्ल्यान ह्या पुतळ्याच्या चौथऱ्याची परतून मोडतोड जाली. अनवळखी गाडी बायपासावेल्यान असनोडेच्या दिकेन वतना हो अपघात घडलो अशें समजता. हो पुतळो उबारले उपरांत आतां मेरेन 4थ्या फावटी गाडयेंचो धपको बसून चौथऱ्याची मोडतोड जाल्या. मजगतीं दिवचल पालिकेन मोडतोड जाल्ल्या चौथऱ्याचें दुरुस्ती काम हातान रोखडेंच घेतलें.
मकर संक्रांत लागीं पावली. मकर संक्रांतीक लागपी सामानान बाजार भरला. कांय लोकांची तयारी लेगीत चालू आसा. बायलांच्या तोंडार तर एक वेगळोच हांसो आसा. संक्रांती सावन हळद कुकूम सुरू जातलो. ह्याच बोवाळान मकर संक्रांतीचें सामान घेवपाक बाजारांत खरेदी खातीर लोक देंवल्यात. नव्या वर्साची पयली परब म्हणल्यार मकर संक्रांती. मकर संक्रांती हिंदू धर्माचो मुखेल उत्सव जावन आसा. हिंदू पंचांगा प्रमाण मकर संक्रांती पौष म्हयन्या शुक्ल द्वादशीक मनयतात. भारतात मकर संक्रांतीक वेगवेगळ्या नांवान वळखतात. ह्या दिसा सूर्यदेव धनु राशी सावन भायर सरून मकर राशीक प्रवेश करता. संक्रांती म्हणल्यार संक्रमण. हो दीस सूर्याच्या मकर राशी संक्रमणाचो दीस मानतात. दर वर्सा 14 जानेवारीक मकर संक्रांती मनयतात. पण 2023 हे लीप वर्स आयिल्ल्यान अंदू मकर संक्रांती 15 जानेवारीक आयल्या. मकर संक्रांतीक लागपी सामान बाजारात भरला. मकर संक्रांती सावन हळदी कुकूम परबेक सुरवात जाता. नवीन व्हंकल आपलो पयलो हळदी कुकूम मकर संक्रांती दीस मनयता. बायलांक आपोवन तिळगूळ आनी गोड जिनस दिवन सवायशीण बायलांक कपलाक कुकूम लायता. ओटी भरता आनी भेटवस्तू नवीन व्हंकल आपल्या घरा आयिल्ल्या बायलांक दिता. पयल्या हळदी कुकमाक नवीन व्हंकल धाकट्यो मातयेच्यो मडक्यो भेटवस्तू म्हूण दिता. उपरांतच्या हळदी कुकमाक दर वर्सा वेगवेगळे एक वस्तू दिली वता. पिंजर, कांकणां, फणी, हारसो आनी हेर वस्तू हळदी कुकमा वेळार वाडटात. ह्या सगळ्या वस्तूंनी गोंयचो बाजार भरला. मकर संक्रांत हो सण एक उमेदीचो सण म्हण सामाजीक पावंड्यार खूब म्हत्वाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटले कांय दीस गोंयांत कडकडीत थंड पडपाक लागला. शिंयाच्या दिसांनी गोंयांत अशे तरेचें शीं केन्नाच अणभवपाक मेळूंक नाशिल्लें. खासा करून ईशान्येकडल्या राज्यांनी शिंयाच्या दिसांनी जसो फील येता तसोच फील सद्याक गोंयांत पळोवपाक मेळटा. फाटल्या कांय दिसांनी तापमान जाल्यार 17 डिग्रीचेर पावला. शुक्रारा ताळगांव सकाळीं फुडें दाट धुकें पडिल्लें. धुक्याची कुपां सामकी जमनीचेर पातळिल्ली. जमनीचेर पातळिल्ली ही कुपां पळयल्यार मेघालयाची याद जाली. पळयात ताळगांव पठार सकयल्ल्या शेतांनी पातळिल्ली ही धुक्याची कुपां. जानेवारी म्हयनो हो चड शीं पडिल्लो म्हयनो म्हणून नोंद जाला. पुराय उत्तर भारतांत शिंयाचें प्रमाण वाडिल्लें आसून देशाची राजधानी दिल्लीन फाटल्या 23 वर्सांच्या कमी तापमानाची नोंद जाल्या. बिरेस्तारा दिल्लीचें तापमान 9 डिग्री परस सकयल गेल्लें. शिंयाच्या कुडकुड्या पासून स्वताक वाचोवपा खातीर लोक शेकोटी तशेंच गरम कपड्याचो आदार घेतना दिसता. शिमला वाठारांत व्हडा प्रमाणांत झेल पडपाक सुरवात जाल्या जाल्यार उत्तराखंडाच्या जोशीमठ वाठारा लागसारचे दोंगर लेगीत झेलान लिपल्यात. दिल्लीत सध्या व्हडा प्रमाणांत धुकें पडलां. हाका लागून दिल्ली विमानां उसरां सुरू केल्या. 16 ते 18 जानेवारीच्या काळांत उत्तर भारतांत आतां मेरेनची सगळ्यांत चड शीं अणभवपाक मेळूंक शकता. तशेंच तापमान लेगीत 4 डिग्री परस उणें जावंक शकता असो अंदाज लायव्ह वेदर ऑफ इंडिया ह्या संस्थेन उक्तायला. ते खातीर जानेवारी 2023 हो म्हयनो शिंयाच्या हंगामा परस सगळ्यांत चड थंड आसपाची शक्यताय आसा. कुचेली कोमुदिदाद सुवातेत बेकायदो बांदिल्लीं 4 घरां कोमुदिदाद समितीन कारवाय करून बिरेस्तार मातये भरवण केली. बेकायदो बांदिल्ल्या सुमार 40 घरांचेर कोमुदिदादी कडल्यान कारवाय जातली अशें कोमुदिदादच्या समितीन सांगलें. कोमुदिदादीक आमी शुल्क दितात अशें आसून लेगीत कसलीच सुचोवणी दिनासतना बांदकामां मोडून उडोवपाचें काम हातांत घेतिल्ल्यान तांणी तिडक उक्तायली. सध्या कोमुदिदाद समितीन बदल जाल्ल्यान नव्या पदाधिकाऱ्यांनी कारवाय केली असो आरोप थळाव्यांनी ह्या वेळार केलो. तो प्लान हो त्यांचो कसली फोटिंग म्हणा चिटिंग म्हणा करता तो चिटिंग म्हणा कसली करता हे कोणीचा करता रे तू कोण कोण तुझ्या करताय तू कोण फाडचलो असा म्हाका नावा असले प्लान खूप करून घेऊ येता ते करून पावता. म्हाका सांग राजा तू पैसे कोणाक दिलाय आणि कम्युनिटीत कोणाक पैसे दिलाय इतके सांग आणि म्हाका काय ना आमकां फुडलें काम करूंक गव्हर्नमेंटचो स्टॅम्प ना त्यात रे त्यात न्हू हे कितें लोकांक फोटयता हे कसलो प्लान हो प्लान कसलो तो सांग कसलो प्लान दिन आले तो पास कर मारता माझे घर पडले मार मार हे बघ माझे घर तुम्ही बांधू दोन घराची परमिशन घेतला सांगलेले मार मार
भुरगीं धाकटी आसा प्रत्येकाच्या थोडी काढून बांधला आम्ही बी आसा 40 वर्सां जाल्यार हांगा आसा गोंयान असो भुरग्या खातीर आमी कितें तरी केला पण अशें करपाचें ना तेंच्यांनी आमकां आमचें आसा तशें जाय आमकां नोटीस तरी जाय न्ही तशें कितें उडोवपाचें तेणी आतां आमी भुरगीं घेवन काय वचपाचें आनी म्हाजो भुरगो हिंडिकॅप आसा सारको ना टकलीन आतां तेची कोण पळयतले आतां हे अशें जाल्यार आमी टेन्शन घेवन कितें तरी खावन मरत जाल्यार कोण करतले रीण भागपाचें भुरग्याक कोण हें करतले आमच्या हांवें तांकां विचारलें हांवें तुमचे कडेन कितें तुमी तांकां नोटीस दिल्या ते म्हणाले आमकां नोटीस दिवपाक रायट ना तूं म्हणालो चॅलेंज कर आपल्या हांवें म्हटलें ओके जाल्यार म्हाज्या कडेन आतां कुंबलीतीन पयशे भरल्या पळय ते म्हाज्या कडेन एक रिसीट आहा हे म्हणटा तो म्हणटा कितें कुंबलीतीत म्हणटा ते पयलींची डेटीची ते दुसरे तेंचे हे आहले म्हणटा कमिटी आहली आतां आमी कमिटी दुसरी म्हणजे हितून कितें जातलें कमिटी चेंज जाली जाल्यार कुंबलीतीत चेंज जायना न्हू कुंबलीतीत थंयच आसता जाल्यार ते डेटीचे म्हणटा पयलीं कोण तेंचो कोण मेन आसलो पळय कोण तेका म्हणटा ऑथॉरिटी कोणाक आहली पळय तेका धरा म्हणटा मागीर कुंबलीचोच मनीस न्हू तो गेलो जाल्यार म्हणजे तुमी आतां तुमी पयशे दिवंक ना आतां हेंच्यांनी सगळ्यांक ऑफिसान आपयले फाटल्या दिसांनी सगळ्या लोकांक हाडल्या कळ्ळें न्हू जाल्यार ही आतां पयशे घेवन येता कुंबलीती स्लिपी आहा पयशे घेतल्या पळय ते 2-2, 3-3 लाख हप्त्यान घेतल्या तो राजा एंटनी म्हणून आहा पळय तेणी घेतल्या आनी पळय हे स्लिपी आहा हेंच्यांनी एग्रीमेंट करून दिले आमकां पळय हां आनी तुमी अचानक येतात आनी मोडटा हें नाका कितें हेजे बाबड्याचें घर हेणी डीडी काडला आयज हेणी डीडी आयज काडपाक आसलो कुंबलीतीन 1 लाखाची हां काडली डीडी खंय हां आयज पयशे दिवपाक आसलो बाबडो आनी तेजे कडेन स्लीप आहा आनी हो राजा एंटनी म्हणटा पळय हेणी सगळे गोफला केल्लो हांगा सगळ्या लोकां कडले पयशे घेतल्या आनी हे सगळे त्रासान घातल्या हे लोकांक गरिबांक ह्या विदेशी पर्यटक दर्यादेगांचेर आनंद घेवचे सांडून दर्यादेगेर आपले बेकायदेशीर धंदे करतना दिश्टी पडटात हाका लागून थळाव्या लोकांचो धंदो लुकसाणीत येता देखून दर्यादेगांनी जावपी हे बेकायदेशीर धंदे पर्यटन मंत्र्यान बंद करचे अशी मागणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान केली बिरेस्तारा हरमल दर्याक अचकीत भेट दिले उपरांत तो उलयतालो हरमल दर्यादेगेरचेर खुबशे बेकायदेशीर धंदे विदेशी पर्यटक करतात अश्यो कागाळी कांय थळाव्या लोकांनी केल्ल्यो ते प्रमाण ही पळोवणी केल्ली अशेंय तांणी सांगलें कोस्टल बेल्टार विचार आयज एक महिलेन आमच्या स्थानिक महिला हांगासर वेवसाय आपलो करता आनी पोट भरतात तिने येवन कंप्लेंट केली की हांगा एंटायर बीच फॉरेनर्स बसतात आनी धंदो करतात वेव्हार करतात मुद्दाम इन्स्पेक्शनाक आयज हांगासर मुद्दाम पर्सनली एकटोच येयलो ना जाल्यार हांगा खरेंच दुखदायक हांगासर परिस्थिती आहा की हांगासर जे एंटायर जे बसल्यात ते सगळे फॉरेनर कोण डच म्हणतात कोण इंग्लंडचे म्हणतात कोण रशियन म्हणतात आणि सगळे जण बाकीचो व्यवसाय करता ते करता पण वायट दिसता की हांगासर स्नॅक्स जे सँडविचीस बर्गर्स हे सगळे घेवन रेवेन बसतात आणि अनहायजेनिकली विकतात आणि तेका लागून इमिजिएटली आता ऑफिसरांकूय सांगला एक्शन घेवची म्हणून पण म्हाका दिसता हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन कंटिन्युअसली घेवची आनी ऑनरेबल आमचे टुरिझम मिनिस्टराक आतांच कळयला की हांगासर जाता तितक्या बेगीन हांगासर एक्शन घेवची आनी हे जाता हे इलिगल एक्टिविटीज जातात जे फॉरेनर्स हांगा आमी सदांच म्हणटात की फॉरेनर्स हे आनी आमचे गेस्ट म्हणून पण म्हाका दिसता हांगा फॉरेनर्स धंदो करपाक येतात आनी धंदो ह्यो करतना आमच्या स्थानिकांचेर अन्याय जाता आनी स्थानिकाचो धंदो वयता सो तेका लागून धन्यवाद म्हणटा आमच्या टुरिझम मिनिस्टर त्यांनी बेगिनात त्यांनी एक्शनूय घेता म्हटलं आणि हांगाचे लोकल पुलीस आहा ते एक्शन घेवपाक इमिजिएटली भायर सरलेले आहा सांखळे पालिकेन परवानगी फाटी घेतली असली तरी पयलीं निश्चित केल्ले प्रमाणे येता त्या सोमारा 16 तारखेक सेव म्हादय सभा जातलीच मात आता सभेचे सुवातीन बदल जाला ही सभा आता पालिका वाठारांतल्या विर्डी गांवांत जातली विर्डी आमोणे पुला कुशीक सांजेच्या 4 वरांचेर खाजगी मालमत्तेत ही सभा जातली सांखळे सभा घेवपाक दिल्ली परवानगी पालिकेचे मुख्याधिकारी कबीर शिरगांवकर आणि बिरेस्तारा फाटी घेतले उपरांत राज्यभर खवदळ पडिल्लो म्हादयच्या अस्तित्वा खातीर सगळ्यांनी व्हड्या संख्येन हे सभेक हाजीर रावचे असो उलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ हांणी मारला कॉंग्रॅच्युलेशन हू आर इन फेवर ऑफ म्हादईच्या लढाईन जे लोक सामील आसात गोंयभर तांकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन दिवता पयलीं म्हणजे बिकॉज आमचो वेन्यू जो आसा जो फायनल जाल्लो आसा आफ्टर रिवोकेशन ऑफ सांखळे म्युनिसिपल ग्राउंड वी हॅव फायनलायज द वेन्यू एट विर्डी नियर विर्डी आमोणा ब्रिज सो दीस जे आमचे ओपिनियन पोल डे आसलो तो सेम डे ऑन 16th of January टायमींग ऑल्सो विल बी द सेम एट 4 o'clock ओन्ली लोकेशन चेंज जाल्लेलें आसा लोकेशन विर्डी जाल्लेलें आहा फ्रॉम सिन्स मॉर्निंग आफ्टर द रिवोकेशन वी आर बीन ट्रायंग वर्किंग ऑन द रिलोकेशन ऑफ द वेन्यू आनी फायनली आतां आमकां परमिशन जस्ट नाव मेळिल्लें आसा
This permission is given by the deputy collector. आणि हांव देव बरें करूं म्हणटा डेप्युटी कलेक्टर एंड अदर ऑल ऑफिसीस लायक PI and ट्रॅफिक सेल हू हॅज हेल्प अस इन डुईंग दीस. हांव सगळ्या समस्त गोंयकारां कडेन अपील करता, म्हादयी ही आमची आवय आसा आनी आतां न्ही तर येताची आमची जनरेशनां आसा तांकां आमी ताणेन जिवंत मारच्या परस आज मेहनत केलेली बरी. थोडेशे रगत आमचे आज जरी आटले जाल्यार कांय हरकत ना. आमी ह्या विशयाचेर फुडें वचुया. येता ते 16 तारखेर मोठे संख्येन एक मेसेज दिल्ली पावोया की गोंयकार हे निर्लज्ज आनी आळशी ना, तर गोंयकार हे सदांच आपल्या जे हक्काक फुडें सरतले. आनी येता ते 16 तारखेर आमी एक मोठ्या प्रमाणान लोक जमा जावन दिल्ली मेसेज धाडटले की म्हादयी ही आमची आमकां दिवची पडटली. आमी खंयचेच परिस्थितीन ती तुमच्या कडच्यान दुसरे कडेन डायवर्ट करून दिवचे ना. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.